उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आदावलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगळ्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटांत तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ती तुजी मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चाबतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिवांची आवय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. म्हणुया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवीत बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. म्हणुया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाचे कुडीताय आपलो थीर विस्वासी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खी पृथ्वी घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उलास सोड. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. बागीवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिडीवेले वाचप. भाव भयणीनो, देवाक आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाक वाकाडणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सर्गीचे सगळे आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र, खोटावीन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें विंचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाची कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणें आमकां बलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तो ताणेंच ह्या आपल्या पूर्ण निर्माणा प्रमाणे आमकां जेजू सवें आपली म्हूण विंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचे भावार्थ ठेवतली पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. नमान मोरयेक कृपेन भरलोले. सर्वेस्पर देव तुजे सवें सुदोव घे तूं उस्त्र्या मदें. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्यान शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घरांतल्यान जुजे नांवाचे एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीच्या नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गोबारली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबोद ना, म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. हेच खातीर तुजें तांव जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथी जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुजे उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो करसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, नियाळाक आदार. चाकून हें उतर आमी आयकता तेन्ना दया दिसता आनी भिरांतूय येता. आयज काल कोणाकूय चाकून जावंक आपयल्यार तांची कांय मागणी आसात. ती मागणी आयकून घेनात जाल्यार ती आपूण सिर्विसेक येनात म्हणटात. एके अस्तोरेक एके चाकोन्नीची गरज आसली. तिणें एक गरीब अस्तोरेक आपल्या आदाराक आपयली आनी तिका म्हयन्याक म्हयनो सोमतांच कितें फावो तें फारीक करता म्हूण सांगलें. ती गरीब अस्तोरी वासपूस करता. तुमगे टीव्ही आसा, वायफाय आसा, म्हाका विसो घेवंक वेगळी कूड आसा. आयज देवाचें उतर आमकां एके चाकोन्नीचें जिवीत कशें जावंक जाय हें शिकयता. आंकवार मारिया माय आमकां एक देख. देवाची चाकून जावप म्हणल्यार एक व्हडलें बाग आनी तेच बरोबर एक व्हड जबाबदारी. तुमी करतात तितलेंय सगल्या काळजान करात, मनशा खातीर न्हय पूण सुम्या खातीर. पावलू आपल्या चिटींत बरयता, म्हणटोच तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय दुसरें करतात तें सगलें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. मारयेन आपलें कार्य एका विस्वासी चाकोन्नी पुरी केलें आनी सर्गीच्या बापान फावो ती मजुरी तिका दिली जाल्यार आमकांय दितलोच. मागणें, सायबीण माये भाशेन खोरी चाकून जावंक जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.